करमल घाटांतल्या थारायिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कामाचो नियाळ घेवपाक आनी झाडां मारपाच्या कामांचेर चर्चा करपाक बसका घेतली। घाटांतल्या रस्त्याचें काम सुरू जावपाक 7 ते 8 म्हयने आनी तें काम पुराय जावपाक 3 ते 4 वर्सां वतली, अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या। मंत्र्या वांगडा सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर, काणकोणांतले कांय नागरीक, कांय राजकीय फुडारी आनी हेर हे बसकेंत आशिल्ले। उण्यांत उणी झाडां मारून काम पुराय करतले अशें उतर मंत्री निलेश काब्रालान दिलां। सो अल्टिमेटली थंय रस्तो जावचो, कित्याक थंय एक्सिडंट खूब जाता, ट्रॅफिकूय तशें वचना। आनी आज तुमी पळयता की मनोहरभाई पर्रीकराचो बायपास करतरी काणकोणाचे जे प्रवास जाता गोंयचो भायर, तो आज कितलो कमी वक्त्यान जाता तो तसो आसा। ऑन द सेम लायन आमी हांगा एनिमलाकूय केअर घेवपाक आमी ते रस्त्यार 4 एनिमल अंडरपास प्रपोज केल्ले आसा, जे टेक्निकली केल्ले आसा, आनी एक ओवरब्रीज म्हणजे अशें आनी वयर वयता तांकां स्ट्रेट करून ओवरब्रीज केल्लो आसा। सो हे सगळ्यांक आमचे स्पीकर साहेबा वांगडा सगळ्यांक येयल्ले तांकां हांवें एक्सप्लेन केलें। आनी तितून एक विशय आशिल्लो की आमी एक सांगता आनी कोर्टान एक विशय तेणी गेल्ले कोर्टान, बिकॉज इट इज अ प्री मेच्युअर टू डिसायड रायट नाव ती केस भायर मारली। सो हांवें ताका सांगलें कोर्ट कितें आमचे कडेन या, तुमचे कडेन डॉक्युमेंट कितें आमी चुकलेले दिले अशें तुमकां दिसता जाल्यार आमकां शेअर करा, आनी आमी मागीर चुकलें जाल्यार आमी करेक्ट करूं शकता। ऑर तुमकां जर दिसता की आमी आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तुमचें सजेशन दिया, कित्याक बिफोर गिवींग सजेशन इज इजियर टू एक्झिक्यूट देन आफ्टर गिवींग सजेशन। सगळी बरी भशेन चर्चा जाली।